पणजे मार्केटांत फांतोडेर उजो लागलो। मार्केटाच्या ग्राउंड फ्लोरार उजो लागलो। उज्यांत भाज्यो, फळां आनी फुलां काबार जालीं। उजो पालोवंक फायर ब्रिगेडीक 2 वरां लागलीं। उज्याचें नेमकें कारण मात अजून कळिल्लें ना। फायर ब्रिगेडीच्या अदमासा प्रमाण सुमार 42 लाखांची फळां, भाजी, फुलां आनी पुजेचें सामान काबार जालां। 38 स्टॉल उज्यान काबार जाले। वेल्या मजल्यावेलो 2 कोटींचो माल फायर ब्रिगेडीन साल्वार केलो। सोमारा फांतोडेर सुमार 3 पणजे मार्केटान उजो लागलो। फायर ब्रिगेडीक सुमार 3:20 कॉल आयलो। उजो मार्केटाच्या ग्राउंड फ्लोराचेर लागिल्लो। ग्राउंड फ्लोराचेर भाजयो, फळां आनी फुलां विकपी बसतात। उज्यान थंयची चडशी भाजी, फळां आनी फुलां जळून काबार जालीं। पणजेच्यो 4 फायर ब्रिगेडी कामाक लागल्यो। उजो आटापा हाडटा म्हणल्यार फांतोडेर सुमार 5:30 जालीं। उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण मात अजून कळिल्लें ना। आमचे कितें सगळे उजो पेटोवन आमचे सगळे मालाचे एकदम सगळे डॅमेज जाले, बंद जाले वेपार आमचे आनी कितें उरूंक ना। सगळे आमचे शोकेज बीन लाकडांचे सगळे कितें आसा सगळे उजो पेटोवन गेले। आनी आमचे फेस्टिवल क्रिसमस फेस्टिवलाक चड करून आमी वेपार हाडून स्टॉक धरलेले माल जे आसा तेय वेपार आमचो सगळो उजो पेटलेलो। 38 स्टॉल्स त्या उज्यान गटेड जाल्ली। नेक्स्ट थंयसर जी स्टॉलां उजो लागलेली ती आशिल्ली फ्रुट्स बेरींग कोणाचे आशिल्ले, थोड्यांची फुलांची शॉपां आशिल्ली, मागीर थोडे म्हणजे अशे पुजेचे बीन सामान दवरताले, थोड्यांची वेजिटेबल्स, थोड्यांचे मागीर लोकल फ्रुट्स अशे स्टॉल्स थंय आशिल्ले। ते कंप्लिटली ते उज्यान त्या जळ्ळे। पूण सगळ्यांची एड टोटल करून पळयल्यार आमकां अरावंड 42,57,000 एप्रॉक्सिमेटली लॉस एस्टिमेट मेळटा आमचे हितून। उजो ग्राउंड फ्लोराचेर पातळटनाच फायर ब्रिगेडीन आटापा हाडलो। पयल्या मजल्यावेली कितलीशीच दुकानां ताका लागून साल्वार जालीं। उजो वयर मेरेन पावल्यार आनीक आकांत येवपाचो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, चेतन गवस आनी तुळशीदास शारी। लेखिका माधवी सरदेसाय संवसाराक अंतरली। सोमारा सकाळीं तिका मरण आयलें। तिची पिराय 52 वर्सां। माधवीक फाटल्याच सप्तकांत तिच्या मंथन पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो अंदूचो कोंकणी पुरस्कार फावो जाल्लो। फाटल्या वर्सभर तिचेर मुंबय हॉस्पिटलांत उपचार चलताले। माधवीच्या मरणाचेर साहित्यीक, राजकीय आनी समाजीक मळावेल्या कितल्याशाच गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायलां। मडगांवां मंगळारा दनपरां तिचेर निमणे संस्कार जातले। माधवी सरदेसायाचेर कॅन्सर दुयेसा खातीर फाटले वर्सभर जाले मुंबय उपचार चलताले। कांय दिसा आदीं तिका परत गोंयान हाडिल्ली। सोमारा फांतोडेर तिणें प्राण सोडलो। माधवीच्या मंथन पुस्तकाक फाटल्याच सप्तकान साहित्य अकादमीचो कोंकणी पुरस्कार जाहीर जाल्लो। आमदार विजय सरदेसायाची ती भयण, लोकमताचो संपादक राजू नायकाची ती घरकान्न। माधवीची कूड मडगांवां दवंडे विजय सरदेसायाच्या घरान निमण्या दर्शना खातीर दवरल्या। मंगळारा दनपारां तिचेर निमणे संस्कार जातले। माधवीच्या मरणाचेर साहित्यीक, राजकीय आनी समाजीक मळावेल्या कितल्याशाच गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायलां। ते गोंयचे एकलेच भाशेशास्त्रज्ञ, भाशेचेर कोंकणीचेर खऱ्यान आनी खोलायेन अभ्यास केल्ले। आज ते गेले, इतले बेगीन वचूंक फावो नाशिल्लें। पूण नियती मुखार आमी कांयच करूंक शकनात। पूण खूब लुकसाण जालें गोंयचें। माधवीच्या मरणान कोंकणी चळवळीचे वेगवेगळ्या आंगांनी लुकसाण जाल्लें आसा। माधवी एक बऱ्यापैकी शिक्षिका। विद्यापिठां भितर आतां कोंकणी विभागाक एक मोठी पोकळी निर्माण जातली। म्हाका दिसता हें कोंकणीक लॉस तें जालेंच। आमकां लुकसाण, एक काळजाची इश्टीण म्हणून आमकां लुकसाण, कोंकणीक लुकसाण। ताजो सगळ्यात म्हत्वाचो स्वभाव म्हणजे खळखळीत हांसो, ताजो धबधबो कसो। कोंकणी चळवळीक ताचें व्हडलें योगदान आसा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवं एक विराम।